फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी ओफ्रा गांवांत एका सिंदूर रुखा पोंदा बसलो. हो रूख अबेसेरांतल्या जोआसाचो. गिडियोन ताचो पूत आपलो घोव मिडियांकारांक दाखयना जावंक तो बाटयेंत मोडटालो. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर तुजे सवे आसा, बोलिश्ट झुजाऱ्या. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हजे दोनया म्हाका भोगोस. पूण सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाल्यार आतां हें सगलें आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्परान इजिप्तांतली आमकां भायर काडूंक नान? अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड अजापांची खबर आमकां सांगताले. ती सगळीं अजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्परान आमकां आतां सोडल्यान आनी मिडियानाच्या ताब्यांत केल्यान. हें आयकून सर्वेस्परान ताचेर नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेळिल्ल्या बळान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलो. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका भोगोस. पूण म्हज्यान कशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जाय? मानसीच्या सगळ्या कुळां मदें म्हजें कूळ बोव ओसोक्त आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणाय. सर्वेस्परान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी मिद्या एकूच मनीस जाल्ले परी तूं ताचो भस्म करतलोय. आनी गिडियोनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवलो जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुणा दी. हांव तुजेशी परतो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलो. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं परतो येयपर्यंत हांव रावतां. गिडियोनान वचून एक बोकुडलो तयार केलो आनी एक मापभर पीठ घेवन खोमीर नासलेले उंडे केले. ताणें एका पांटूंतल्यान मांस घालें आनी एका आयदनान सोप घालो आनी सगळे सिंदूर रुखा पोंदा हाडून दवरलें. तो लागीं पावता सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी खोमीर नासलेले उंडे घे आनी खडपाचेर दवर आनी तांचेर सोप ओत. गिडियोनान तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातान बडी आसली ती घेवन ताका मांसाक आनी खोमीर नासलेल्या उंड्याक लायली. त्या खडपांतलो उजो भायर सरलो आनी ते मांस आनी खोमीर नासलेले उंडे उज्यान लासून उडयली. आनी सर्वेस्पराचो दूत ताच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिडियोनाक गमलें आनी ताणें म्हणलें, आय सर्वेस्परा म्हज्या दोनया, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक रूप पळयला. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका, भिवू नाका, तूं मरचो नाय. गिडियोनान ते सुवातेर सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शांती दाता सर्वेस्पर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक, आपल्या भोगतांक, सगळ्या काळजान आपणाशी पडटल्यांक शांती. जबाब, सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतलें उपजतलें आनी सर्गार तान आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. सबाब,
सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीट चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. सोबाब सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. केदें व्हडतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, गिरेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनीक एक सांगता, गिरेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरचे परस एक उंटा सुयेचे बिड्डांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस थटाकलें. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगलें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनार बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणे म्हजे नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां माटां सांडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. सोबार जाणांनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें? मॅथ्यू 19:25. नियाळा कादार. आयचे पयले वाचपांत सर्वेस्पोर देव आपल्या दुताक गिडियोनाशी धाडटा. देवदूत गिडियोनाक अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा, बोलिश्ट झुजाऱ्या. तेन्ना गिडियोन खालतिकायेन शीण करता, सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा जाल्यार आमकां मिद्यानाच्या ताब्यांत कित्याक केल्यांत? देवदूत आस्वासन दिता आनी म्हणटा, तूं मरचो ना, सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. आनी सर्वेस्पोर गिडियोनाक इस्रायलाचो फुडारी म्हूण विंचून काडटा. शुभ वर्तमानांत जेजू आपले शिसांक सांगता एका गिरेस्ताक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. तेन्ना शीस थटाकतात आनी जेजूक विचारतात, तर काणोन कोणाक तारण मेळटलें? आनी जेजू तांकां असो जबाब दिता, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगलें जाता. खरें म्हणल्यार जेजू शिसांक शिकयता, सर्गीचें राज मनशांनी केल्लें, मांडावळीचेर थारलोलें ना. मनीस फकत भायल्यान दिसता त्या वस्तू प्रमाणें आपलें मत दिता, पूण देव काळजाचो ठाव घेता. देखून सर्गीच्या राजाक कोण पुरती आनी कोणाक तारण मेळटलें तें देवाकूच ठावें. म्हणटोच
सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक वो तारण जोडूंक जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमच्या जिविताची चाल बदलूंक गरजेची. आमची गिरेस्तकाय गरीब दुबळ्या आनी गरजेवंतांची सेवेक वो तांचो विकास करूंक वापरुया आनी आत्मीक गिरेस्तकाय एकठांय करून सर्गीचें तारण जोडूंक वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजून शिकयले भाग्या म्हज्या जिवितान जिवन सर्गीचें तारण जोडूंक वावरुया.